पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशांत ताकीद दितलो आनी तुजे पांय फातराक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. हें उतर तुमी खंय आयकलां? किर्तनांत आयकलां. पूण हांगा पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, देव आपल्या दुतांक तुजे विशयां ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशे आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. किर्तनांत सांगलां, पूण आनी एक कडेन सांगलां. खंय उडास येता? जेजूच्यो 3 ताळण्यो. आनी हें उतर कोण सांगता? देवाचें उतर पवित्र पुस्तकी बरयलां, पूण सांगता कोण? हें उतर सांगता कोण? देंवसार. देंवसार जाल्यार देंवसार देवाचें उतर सांगता देखून आतां देंवसाराची पुजा केल्या जायना गी. देंवसार देवाचें उतर सांगता न्ही, देखून ताची पुजा केल्यार जायना गी. कितें म्हणटात तुमी? कांय जापी ना. थोडीं जाणां आंकन पळोवन आसात. आतां ताणें देवाचें उतर सांगलां आनी पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलें देंवसारान सांगलें जाल्यार देंवसाराची पुजा करूंक नजो गी. आमी गुपीत रावल्लें पळयतना वय म्हणून दिसता म्हाका. कितें म्हणटात? एकच जाप दिया, नातल्यार वयतल्यार राखेर करता. आमकां खबर आहा आपल्या फायद्या खातीर देवाचें उतर थोडे जण खंयच्या नमुन्यान वापरतात म्हणून. तें देवाचें उतर म्हणून खंयच्याय मनशांनी सांगलें देखून तें एकच फावटी ताका तसो आसली पदवी येना. सैतानी ताच्या सालीक सारकें जावन देवाचें उतर पवित्र पुस्तकी बरयलां म्हूण जेजूक नाडच्याक तेंच उतर वापरता. आनी आमकां हे देवाचें उतर आयकून आयकून संवय जाल्या, ताका लागून जेजून जैत व्हेलें म्हणटा आमी ओपवता. पूण जेजून जैत व्हरूंक नासलें जाल्यार आमकां सांगूंक सुलभ, आज आमी तसल्याच पासांत आसां. आज आमी तसल्याच पासांत आसां. कसलो पास वो? एक दाखलो दिता, ताच्या उपरांत तुमी वेळ मेळटा तसतना नियाळ करा. असले पास तुमकां मेटा 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 मेटांक पळोवंक मेळटा. एक दाखलो, बरोसो दाखलो कोणाक वैयक्तीक तातूंत लागू जायना. पोर कोणें एकल्या वॉट्सॅपाचेर एक मॅसेज धाडली. इंग्लंडाच्या प्रिन्स चार्ल्स ताका राय म्हणून मागतना कोरोनेशन ताचें जाता आसतना तांचो प्रायम मिनिस्टर सुनाक, थोडे म्हणटात भारताच्या ओरिजीन आमच्या भारताच्या आमचो म्हणून नैरोबी आनी कितें आसा, म्हाका आतां ताचो तर्क करूंक वेळ न्ही. तो सा पावलोच्या पत्रांतलें वाचप वाचता. कित्याक ह्या एका कॅथेड्रलांत ताच्या रायपणाक मागणी जाता आसतना प्रायम मिनिस्टर तांचो बायबलाचें उतर सा पावलोच्या पत्रांतलें वाचता. म्हणटेच आमकां क्रिस्तांवांक भारी खुशी. पळया देवाचें उतर सगळे कोण कोण आतां सकड आमचो बायबल आमच्या देवाक म्हणून सगळ्यांनी ते फॉरवर्ड केलें, मॅसेज फॉरवर्ड केली. देवाचें उतर कोणेंय वाच येता.
देवाचें उतर परगट केलें म्हणून त्या घडये परगट केलें म्हणून तो क्रिस्ताचो साक्षी जायजे म्हणून ना, पूण आमी थोड्या बुटी भेरी जाता, बेप्पा म्हणटा आमी त्या नमुन्याची जाता. कित्याक असले थंय हांगा दाखले मेळ्ळे म्हणटा आसतना आपापीन आमी चिंता खंय कोणें सांगलें देखून हें देवाचें उतर. सैतानांनी देवाचेंच उतर वापरलें जेजूक सांपडावन घालच्याक. आमी शाणे जावंक जाय, बुदवंत जावंक जाय, हुशार आसूंक जाय. कित्याक आज जायतीं आमची क्रिस्तांव भाऊ भयणी देवाचें उतर थंय मेळटा, हांगा मेळटा, ताणें सांगलां तो बरें गाजयता, पूण ताचे पाठ तळ कोणी पळयना. त्या मनशाचे पाठ तळ पळयना. कित्याक आज एका व्हिडियो मुखार फाटल्यान कितेंय हजारो लोक म्हणल्या बरी दाखोवन ताच्या मुखार आपूण एकलो बोड शिकोवणदार म्हूण कशेंय लोकांक हिकमतेन कितें घुसपडायेत. साध्य आसा, साध्य आसा, हें पुरा घडतें आसा. आनी आमी जर तर तें पातयेलें हांव तितल्या सुलभायेन पातयेलें हांव आनी हांगा देवा विशयान सांगलां, हांगा अशें बरयलां, अशें बरयलां. देवाचें उतर हांगा तावन परगट जाता. जर तर हांगा तावन परगट जावचें उतर जर तर आमच्या काळजांक नटवना, हें पुरा बैलो आडंबरा. आमकां जाय आसल्या प्रमाणें देवाचें उतर. हांव कित्याक सांगता, आयचें पयलें वाचप. आतां एक थोडी काणी आसा, गरजेची काणी, थोड्या फावटी आमी वाचना. वेळ मेळटा जर घरा वसा, धर्मदुतांची कृत्यां आयचें पयलें वाचप, थोडे थोडे भाग करून तांतले विंचून सांगता गेल्यार अध्याय 21 तावन वाचा. अपुरबायेची काणी. काणी म्हळ्यार कितें, सा पावलाच्या जिणयेचें घडीत. हो आसुल्लो नीज प्रवादी. हांवें आतां सुरू नव्या सोल्ल्यांतलें कितें घडीत तें वाचलें तुमकां. निमाणें असो गांस सांगता गेला. सा पावलू आपल्या 3ऱ्या मिसांव पयनाच्या संपणेर आसा. तो खंयच्या खंयच्या गांवांनी गेल्लो आमकां सा पावलून रोमाघरांक, कोरिंदघरांक, एफेसघरांक म्हणून पुरो आयकूंक मेळटा. ह्या सकट गांवांनी वचून ताणें शुभ वार्ता परगट केल्ली. आतां ही शुभ वार्ता परगट कर्ण तो निमाणें आतां आनी जेरुजालेमाक या म्हणटा आसतना आगाब म्हणलो एकलो प्रावाद करचो मनीस तो सा पावलूक एक निशाणी दिता. पळया, हें हांवें घडून सांगचें न्ही, आपोस्तलांच्या कृत्यान तुमकां वाचूंक मेळटा. एक निशाणी दिता. कितें निशाणी? तो पावलूचें बेल्ट काडटा आनी पावलूचे हात बांदता, हात आनी पांय बांदता आनी सांगता, जर तर तूं जेरुजालेमाक वेतलोय तुजी गत ही जातली. बेल्टान बांदलो म्हळ्यार कितें अर्थ? तुका बंदिवान करतले. कोण? तुजोच लोक तुका जेंतिलांच्या हातांत ओपसून दितले आनी तुका बंदी करतले. आनी बंदी म्हणटा आसतना आपापीन उपरांत मारूंक शकतात ते. देखून सा पावलूक बेस्तायता, सांगता, बेस्तायता न्ही सांगता. हें ताका कोणें प्रेरीत केल्लें? पवित्र आत्म्यान. भाव भयणीनो, आनी 2 दिसांत आमी पेंतेकोस्ताची परब संभ्रमता. तोच पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मो ह्या आगाबाक बरी एक खबर दिता, सा पावलू कसो गुर्तू दी. आतां पावलूक बंदी करतात या धरतात, कैद करतात म्हणलें आयकून हेर कितें जाता, निराशेन भरतात. ते म्हणटात वचनाका, वचनाका. पूण पावलो म्हणटा ना, आपूण वेतलो. पावलो जेरुजालेमाक वेता आनी जेरुजालेमाक वेता आसतना थंय ताका पयलें जाकोब मेळटा, थंयच्या समुदायाचो वडील, क्रिस्तांव समुदायाचो वडील. तो म्हणटा, हांगासो लोक तुका राखून आसा. कित्याक तुवें जेंतिलां मदें वचून तुवें परगट करता आसतना कितें सुन्नत गरजना, तेय आदली आमची नियमां गरजना म्हूण सांगलां. देखून हो लोक आतां राखून आसा तुका धरच्याक, तुका मारच्याक. आनी हाका लागून शुद्धाचाराचे 1-2-3 विशय ताका सांगता. देवळांत अशें कर, 1 हप्तोभर तूं अशें कर. आनी सा पावलू एक 4 सांगता देवळांत शुद्धाचाराचे अशें रीत पाळटा आसतना जाल्यारय थंय आसले थोडे आशियाचे थोडे आसले जुदेव, ते म्हणटात हांगा आयला, हाका आमी ग्रेका सांगता पळयलो, हाका धरया आनी आतां मारया. पावलूक धरलो
आनी सरसरीत तांणी मारले. सरसरीत मारले म्हणटना बेश्टें 2 थापडां दिलीं आनी कांय न्ही, सरसरीत मारले ताका. शुभ वार्ते खातीर भाव भयणीन उगडास दवरया. कसतालो सांबाळ. आतां काणी आणकी मुखार सून वेता. त्या दाळा रोमाचो अधिपती आसा तो आतां हांगासर कितें आवाज जाता, झगडें सुरू जालां लोकां मदें. शांती दवरची ताचें काम. तो पावलूक आपयता जाल्यार पावलू थंय ताका चड कांय चडून दिसना. ताचे उपरांत काणी लांब आसा. दये करून घरा वचून वेळ मेळ्ळो जाल्यार वासा सा पावलून आपल्या जिणयेंत कशें क्रिस्ताक साक्ष दिली म्हूण आमकां वाचूंक मेळटा. आनी आईचें वाचप कितें? सा पावलूक परत्यान ह्या रोमाच्या अधिकारान जालें सोडलां. हांगा ताचोच लोक आसा न्ही, सादुसेव आनी फारिजेव ते आसात. ते राखून रावल्यात, पारोतकन रावल्यात. आतां सा पावलो फारिजेव देखून लोकां मदें तावन सुकोवन घेवनशाक पावल एक बरो उपाय वापरता, बरी आयडिया वापरता. कितें? तो म्हणटा आपूण एक फारिजेव. सादुसेव कोण? आतां बायबलाची पाठ घेवंक वेळ न्ही हो जाल्यार सादुसेव तो एक वर्ग जुदेवा मदलो. इल्ले गिरेस्त मनीस, चड अधिकार आशिल्ले मनीस, पूण ते जिवंतपणा विशांत, आत्म्या विशांत, स्पिरिता विशांत, आंजा विशांत पातयेना. सादुसेव. फारिजेव हे पातयेतात. फारिजेव पातयेतात जिवंतपण आसा, बडवे आसात, स्पिरीत आसात, आत्मो आसा म्हणून पातयेतात. देखून आतां सा पावल कितें म्हणटा? हांव एक फारिजेव. म्हणटच उरले फारिजेव पावलो आमच्या तर्फेचो म्हणून पावलोच्या तर्फेन ते झुजतात. जाल्यार उपरांत तांचेच हट इतलें चड जालें की परत्यान सा पावलूक मारूंक वेतात. भाव भयणीनो, 2 संगती हांगा घडटात. फारिजेव ताच्याच वर्गाचे म्हूण खबर आसल्यार तांकां जाय आसलें सत कितें म्हूण खबर आसल्यार तांकां जाय आसलें पावलूक मारचें. देखून पुनर्जिवनपण वळखून घेतल्यार ते बडवे आसात, स्पिरीत आसात म्हूण वळखून घेतल्यार हांगा कॉम्प्रमायज म्हणटा आमी तें करतात. हो आसा फरक आमच्या मदें घडचो. कितें घडटा? थोड्या फावटी सत कितें म्हूण खबर आसल्यार आमच्या फायद्या खातीर आमी सत गुंडायता. ताच्या उपरांत आमकां बायबलाचे वरवणार बरे करून सांगतात हे इतलें घडटानाय बडवे आसात म्हूण ते ओपवातात, स्पिरीत आसात म्हूण ते ओपवातात, जिवंतपण आसात म्हूण ते ओपवातात, पूण जेजू मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला म्हूण ओपवानात. आतां फरक कळ्ळो? पूण जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जाला म्हणून ओपवाना. जाल्यार तुवें पातयेवन कितें फायदो? आज असलेच शिकोणदार आसात आमच्या मदें. बरो एक दाखलो तुमकां सत प्रवादी कोण आनी फटकिरे प्रवादी कोण म्हूण वळखूनच्याक हो एक बरो दाखलो तुमकां. जर एकलो कोणी प्रसंगदार, जर एकलो शिकोणदार जेजून असर्यां केली, जेजून हें शिकयलें तें शिकयलें म्हूण घंटेभर उलयता, पूण जेजूच्या कश्टां आनी मरणा विशांत उलयना, तो फटकिरो प्रवादी. जर खंयचोय पंगड, जर खंयचोय क्रिस्तांव या कोणीय तो जावं, जर जेजून अशें शिकयलां, जेजून अशें असर्यां केल्यां तें सकट उलयता, पूण जेजूच्या कश्टां आनी मरणा विशां आनी पुनर्जिवंतपणा विशांत उलयना, तो फटकिरो प्रवादी. दये करून आमच्या मोतीक वऱ्या. देखून आमकां वॉट्सॅपाचेर कोणेंय धाडटाना बरें बरें दिसता, ताणें अशें असर्यां केली, पूण तो जेजूच्या कश्ट मरणाक साक्षगी सा पावल मरूंक तयार जालो. जेरुजालेमान ताका मारसो आसलो आनी त्या वेळार रोमागाराच्या अधिकाऱ्यान ताका वाटायलो. देखून सा पावल उपरांत उठता आनी रोमाक वेता आनी थंय तो मरता, मार्तीर मरता. देखून इतलेंच उगडास दवरया. जर एक प्रसंगदार, जर एक शिकोणदार, जर एक असर्यांगार
जेजूच्या कश्टां मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा विशयान उलयना तो फोडकिरो प्रवादी. डिलीट करा आनी एकल्या फॉरवर्ड करनाकात. हें हांव जाय जावन सांगता. कित्याक आज आमच्या मदले सक्कट शिकोनदार जाल्यात. आयलें बारी बरें आहा, 4 जाणांनी लायक केलां, फॉरवर्ड केलें. आमकां ताळमूळ गुत्तून आसतना आमी पिश्यांची शिकोवण आयकोते आसांव आनी असल्यांचो पाटलाव करते आसांव. दयेकर्न जर उगडास दवरया, जर आमच्या मदल्या अस्कत एकल्या भावाक भयणीक भावार्थांत पयस व्हरूंक तूं आनी हांव कारण जाल्या जेजून तूं सांगच्या प्रमाणे दांत्या फातोर आमच्या गळ्याक घालून आमी दर्याक उडचें बरें. आमच्या भोंवतणी आमकां सांगा कितलीं कंप्लेंटां येतात. जाल्यार आमचो भावार्थ खंय पावलो. इतलीं वर्सां ल्हानतावन व्हड जावन आवय जाल्ली, बापोय जाल्लो तूं हांवें कित्याक हांवें जाय जावन बोट जोगचें. तुवें वाडयल्लें तुजें तुवें वाडयल्लो तुजो पूत आतां प्रायेक पावलो, ती साळिसांक पावलो. तूं कोण गे म्हणत जाल्यार तुका दुखाना जल्म दिल्ल्याक, वाडयल्ल्याक तुका भोगना, काळीज शिंदल्ल्या बरी जायना, जाता न्हय. जाल्यार ह्या आमच्या भावा भयणींनी पवित्र सभा कोण आमकां वाटेर घाला म्हणून सांडून वेता आसतना पवित्र सभा रडटा, पवित्र सभा दुखेस्त जाता. देखून आमी जावन ही चूक करची नाका. हेरांकी जाता तर ती दिवया. आज उपाय नासतना आमी या देखून आमी म्हळें पासांत पडुल्ले आसांव. आमकांच साल्वार करूंक पळया हांदूत हांव. कित्याक पयलें जाल्यार आदीं जाल्यार आमकां हांगा ह्या पुलपितांत हांव सांगयतें आसलें. आज जायना, उपाय ना. सगळ्या लागीं मोबायल आसा, सगळ्या लागीं टीव्ही आसा, सगळ्या लागीं असले माध्यमां आसात आनी आमी आयिल्लें पुरा सत म्हूण पातयेत हांव. दयेकर्न जागृत रावया. साध्य तर पावला सारकें सताक साक्ष दिवया.